स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या कीर्तनासी तुवा बोलवावे। अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनिये ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनिये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। महाबली हनुमान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार श्रोतेजन हो. कसे असत सगळेजण? बरी असत नव्हे? बरे मूड सांगतू आमगेल सगळ्यांगेले 50 एपिसोडचं समर्थानी करून घेतले. खुशी झाली मजा आयली चिके. तरी आता आजी 51 म्हळ्यार 51 हें पयलीं मना श्लोकान आमी प्रारंभ करुया. मना श्लोक हे एक डूज अँड डोंट्स म्हळ्यार त्या वाचकाची तयार वाचका म्हणून हें पारायण करतना जाल्यार सवाय तासान सगळें करूं जायना न्ही. आनी मुख्य म्हळ्यार नुस्तें वाचचे पेक्षा ताजो अर्थ समजून घेतल्यार समर्थानी तांत कसलें सांगल्या हें कळटा. आतां गेल्या पंथा 107 नंबर आशिल्लो. मना कोप आरोपणा ते नसावी मना बुद्धी हे साधु संगी वसावी. मना नष्ट चांडाळ तो संग त्यागी मना होई रे मोक्ष भागी विभागी. आमी जिवंत आसतना देहान जिवंत आसतनाची आमकां मोक्ष मेळका म्हळ्यार आमगेलो मोहाचो क्षय जावंका.
म्हळ्यार मात्र आमी ह्या जन्म मृत्यू चक्रांतल्यान सुटू शकता ती हें समर्थान सांगलें. ताजे खातीर कल करता की बुद्धी आसा न्ही आमगेली, मनाचेर कंट्रोल जायना जाल्यार आमगेली बुद्धी मना बुद्धी हे साधू संगी वसावी. म्हळ्यार सत्संग करता, सत्संग कायम सत्संग करता. कसल्या करता तर ताज्यान कल जाता सत्संग केल्यार. संत चरण राज लागता सहज, संत चरण राज लागता सहज. साधनेचे बीज वासनेचे बीज जळोनी जाय, संत चरण राज लागता सहज. मग राम नामी उपजे आवडी, सुख घडोघडी वाढो लागे, संत चरण राज लागता सहज. तुका म्हणे साधन सुलभ गोमटे, तुका म्हणे साधन सुलभ गोमटे, परी उपतिष्ठे पूर्व पुण्ये, संत चरण राज लागता सहज. वासनेचे बीज जळोनी जाय, संतांगेले सज्जनांगेले संत सज्जनांक जर आमी तांचल्यागी कनेक्शन दवरलें, संपर्क दवरलो तरी कल जाता तांगेले चरण धूळ लागल्यार सुद्दां वासनेचे बीजची जळण वता. आमगो तसो मुगा मोळे आनी आमी काडटा ती वय की न्ही, ते मूग भाजल्यार ताका मोळ येना, ती तांकां झाड उगयना. तशी वासना ही जळण वचका, ती जळण वता संतांगेल संगतींतू. आनी मागीर कल जाता क्रिया पालटे भक्ती भावार्थ लागे. भक्ती भाव म्हळ्यार कसलें, मस्त म्हणटा आमी आमकां एक अभ्यास आसता, खंय फोटो पळय की अशें करून पांय पडली, भायर वतना देवाक पांय पण वचुली जाल्यार भक्ती भाव जावंका, ही भावना जाली. भावना म्हळ्यार कसलें, केन्ना एक ठरावीक वेळार आमकां एक कसलें पळय की भावना जागृत जाता, भक्ती जागृत जाता, कसलें आयकतना भक्ती जागृत जाता. समर्थ सांगता ती की हांकां निरुपणा बशील तावळी एकदम बरें दिसता, ते निरुपण जायना पडे तर हें दिसना. ताजे नंतर म्हळ्यार परत मन हें जाता. तांणी अगदी गोमटे सांगल्या, सांगता तुमकां. हां, निरूपणी हे सद्वृत्ती होते, स्थळ त्याग होता सवेची जाते. काय करू रे क्रिया घडेना, तुझवीण रामा मज कंठवेना. जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थांगेल ही अवस्था, तुझवीण रामा मज कंठवेना. हे तांगेल साधका अवस्थेन तांकां कसकसली दुख्ख आयली, कसकसली दुख्ख आयली ती सगळी तांणी हांगा म्हळ्यार आमगेल सामान्य जनाक आपणे हांताक वचूला हें कळचे खातीर तांणी बरोवन दवरलें. तावळे आपणें कल केलें की सतत आपणें सज्जनांगेल संग केलो. तांणी सज्जन म्हळ्यार हांगा साधो शब्द वापरला. कले संत म्हणनी, महाभाग म्हणनी आनी कलकल हडोड्ड नांव दिनीत ताका सज्जन. म्हळ्यार सत्य मार्गार चलतल जन. निदान आमी तसल्यांगेल तरी संगती धरका. म्हळ्यार कल जाता की आमी सतत त्या बरे हातूंत भावनेंत आसता ती. आनी भावना आसता न्ही ती बहिर्मनाची आसता. भायर आमगेलें एक मन आसता जें सतत भायर गुंतलेलें आसता. तांतूं ती घडये घडये भावन येवच्या लागल्यार तेही भावन पर्कोलेट जावन अंतर्मनान बैसून अंतर्मनान भाव जाता. भाव म्हळ्यार कायम स्वरुपाची भावना एक ते घट्टी बसता. जशी एक आमी कले वायट गुण केलबा किंवा एक मनशाक कोप येता, एक उदाहरण म्हूण सांगता. कोप येता तरी ते तो कोपता कोपता आनी कड्डेरी
सगळे जाण ताजे अरे बा कितली कोप येता बा ताका म्हण अशी ताजें कौतूक जाता. तर ताका दिसता रे वा आपणाल वट वाडटा म्हण, आपणाल पत वाडटा म्हण, घडे घडे कोपू लागता म्हळ्यार कोणाक इम्प्रेस करूं शकता पण म्हण कोप्पांनी. खरें म्हळ्यार तें खर आसना. जाल्यार ती भावना कायम कोपू 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 कोर न्हू कल जाता तरी ताजेरी हें जाता, ताजे कोप्पाचें कोप ही भाव जाता. ह्यो तागो स्वभाव आहे भारी कोपिश्ट बा म्हण. तरी स्वभाव म्हळ्यार स्वतागल भाव भितर जो अंतर्मनांत आसता तो स्वतागल भाव तो कोपिश्ट आसचे की भक्ती भाव आसचे की शरणागतीचो भाव आसची की बरो भाव प्रेमाचो भाव आसची, हें कोणाचेर अवलंबून? आमचेर अवलंबून. आमी कोणाल्या संपर्क दवरतात न्ही त्या प्रमाणे आमगेल भावना तयार जाता ती, आनी त्योच भावना कायम आमी थंय संपर्क बरो दवरचे की त्या भावना पर्क्युलेट जावन भितर वचून ताजो भाव जाता. त्या निमतान दिसल्या भाव जायना पडकल जाता आमगेल क्रिया पालटे म्हळ्यार आमगेल विचारसरणी आमगेल वागणें बदलता. भक्तिभाव म्हळ्यार कलें सगळ्यांत एक नमुन्यार देव पळोवचो हो भक्तिभाव. म्हळ्यार भक्तीच म्हाका शिकयल्ली येता की हें येता कलें दुसऱ्या बद्दल आदर येता. एक मिनीट सॉरी. तरी मंडळी सॉरी म्हाका चिक्के गॅसार दवरलेली तशी पडलेली दिसता, हांगें लक्ष नाशिल्लें, बंद करूं वचून असो. जय जय रघुवीर समर्थ. प्रपंचांत आशिल्ल्यांक अशी जाता, सगळ्याचें भान दवरका लागता, नाजाल्यार एकाच एक जावन पडता. जाल्यार अनुसंधान खंय की परमार्थ लागीं. आतां आमगेलें हें काम आसप तरी आत्तांनी सांगल्या सदा सर्वदा सज्जनाचे नियोगे क्रिया पालटे भक्तिभावार्थ लागे. भक्तिभाव जागृत जाता आणि ता वळखल जाता क्रिये वीण वाचाळता ते निवारी. म्हळ्यार क्रिया पालट जावं का भक्तिभाव याना पडे. नुस्तें हांव एकदम भक्त असं म्हणचें आणि विभक्त रावचें तर हे तो विहित नव्हे म्हणटात समर्थ. तुम्ही भक्त असे म्हणावे आणि विभक्तची राहावे हे तो बरोबर नाही म्हूण म्हणटात. तशी क्रियेवीण म्हळ्यार आमकां भक्तिभावात लागलो म्हूण आमी म्हणटात तोंडाने, जाल्यार प्रेमान जर लोकांल्या वाग न्ही. नुस्तें हांव मस्त भक्ती करता, भक्ती ही करची आसना. भक्ती हो भितरलो भाव अशी झरी फुटका लागता भक्तीची. झरी फुटका लागता त्यावेळी आपोआप दुसऱ्यां बद्दल आदर प्रेम आदरयुक्त प्रेम असतं न्ही ताकाच भक्ती म्हणटात. ती कल देवागेलीच भक्ती करता अशें न्ही. बऱ्या संतांगेल आमी भक्ती करता, बऱ्या मनुश्यांगेल आमी भक्ती करता. देवागेल तरी प्रत्येकान देव आसा हें कळून आमी तो भक्तिभाव जागृत करता. आनी नुस्तें जागृत न्ही तर त्या प्रमाण आमगेल क्रिया पालटता जाल्यार आमकां मनांतल्यान दिसता जाल्यार ती एक्चुली करता आमी तशी वागता. नुस्तें उलोवन उपयोग ना. ह्यो मगेले हांव तशी वागता, हांव हें करता तें करता. आमकां दिसता गरीब जान आसा ती तांकां पुणी दिवका तर एक्चुली दिवन सोडका. बरें केन्ना भाव येता न्ही ताबडतोब करता. कल करे सो आज करे सो अब. पल में प्रलय होएगा पर तू करेगा कब काय. तशी बरें कले करता म्हूण दिसलें की इमिजिएटली करता. आणि वायट कले करूं येदा म्हूण मनांत विचार आयल की यू हॅव टू डिफर इट. इत्या म्हळ्यार थोड हें घेतलें की त्या वायट विचारांतले वता आनी आमकां सद्बुद्धी येवच्या शकता. जाल्यार हे बरें भक्तिभाव आनी जागृत जालें की क्रिय पालटता म्हूण दिसलें की ताबडतोब ती क्रिय कोण सोडका. नुस्तें म्हूण न्हय तर तांणी सांगल्या क्रिये वीण वाचाळता. नुस्तें म्हणल्यार ते निवारी, ताजें निवारण करा ती. आनी तुटे वाद तर कोणा लागीं वाद घालची ना. देव आसवे खंय आसा कल्ल्या वेलें तुमगेल मुसलमानाल देव होडकी, हांचो देव होडकी, हें खंय तें की अशी करून वाद घालची ना. कल्ल्याक सांगता परमात्मा हो एकूच आसा परब्रह्मांत. ते परमात्म्यान जेन्ना पृथ्वी तयार केली, मुस्लीम धर्म आशिल्लो की खंयच धर्म आशिल्लो शेवटी धर्म केन्ना हें जालें की मनुष्य धर्म हो सहज धर्म बरोबर.
तो सगळ्याक एकच सम चेरड उपजता तावळी त्या चेरडाक खंयचो धर्म आसता ताका कोण पोसता की तांगल धर्म ताका लागता बरोबर. हां तशी हां तूं वाद घालचो प्रश्नूच ना. हिंदू मुस्लिमांत वाद म्हणाले आनी क्रिश्चानिटी वाद म्हणाले हें म्हणाले हें कलमीत जाता आमगेल अज्ञानामीत जाता. संतांगल संगती धरल्यारी आमगेल अज्ञान कमी जाता. आणि म्हाका खरेंची म्हगेल भावान कितलें गोमटें करून सांगलें परमेश्वर मध्येच आसता सेंटरांत आणि ताजे भोवती सगळे गॅलेक्सीज फिरता आसत पुराय टेकींग आमगेल पृथ्वी म्हळ्यार एक थेंब सुद्दां न्हय ताजे मुखार आणि त्या थेंबातून थेंब आमी आमकां कल्ल महत्व आसा तरी आमकां कितलो व्हड गर्व असो ते जे फिरता तर त्या सेंटरांत हांव जर रेडियाय काडल्यारी तुमी जॉमेट्री गोत असल्यारी अशी रेडी आसता तुले मस्त इन्फिनीट रेडियस कॅन बी रेडियाय कॅन बी ड्रॉन. हां तरी त्या हातूं एक अशी एक आतां हें पळया हें तुमकां दिसता न्हय हांगा मध्य अशी अशी रेडियाय काडल्या अशी हें काडल्या त्रिज्य म्हणटात ताका तशी काडल्यारी हांगा एक मनुश्य आसा अशी आनी अशी तर हें डिस्टन्स मस्त जाता. तर हांगा राबिल मनुश्य समजा आमी हांव हिंदू आसा म्हणून हांगा एक कोण की मुसलमान राबला नाल्यार क्रिश्चन राबला तो म्हणटा मगल धर्म होडू हो म्हणटा मगल देव होडू अशी लेखलें की समजचें हो वाद घालच्या की त्या देवाल्या थंय मस्त दूर आसा ती बट वेन दे ट्रॅवल टुवर्ड्स गॉड हां ही सगळी लागीं येतात तावळ कळटा की सगळे एकच आसा. तो भक्तिभाव जागृत जाता न्ही ताका कले नांव रूप आसना. हां ताका फक्त ताजें स्वरूप आसता आणि तोची आत्मा आत्मतत्व ते आत्मतत्व म्हळ्यार भक्तिभाव हांतू ताकाच आत्मज्ञान जाता. ते भक्तिभाव कोणा आसता की ते मिती तांणी सांगल्या अगदी गोमटकून सांगल्या की तुटेवाद खंय वाद संपता न्ही थंयची संवाद जावचे शकता. संवाद म्हळ्यार कलें एकमेकाल व्यूज एकमेकाले पट्टोवन घेवचें पट्टवनूच जर घेयली नुस्तें वाद घालता बसल्यारी तें स्थळ सोड वचका अशी समर्थ सांगता. तें स्थळ सोड वचका थंय राबूं न्हय नुस्तें वाद घालून वेळ फुकट घालोवचें ना. कल्ल्या म्हळ्यार कोणाक न्हीद पडल्या तांकां जागोवचें जाता कोणाक हें न्हिदे ढोंग घेतल्या तांकां म्हाका मगल घोड्याक 5 पांय म्हणून वाद घालतले जाल्यार वाद घालची ना आमी आमगेल वेळेक तितलेंच महत्व आसा. ताजे पाशी आमी ना मांत्रां येद आनी केन्ना देवाल्या प्रार्थना करेद ह्या चेरडाक बरी बुद्धी दी देवा म्हण अशी म्हळ्यार हें चेरडूशें तांकां कले कळना अज्ञानी जीव तांचे खातीर आमी संवाद करूं शक्य ना जाल्यार सोडून दिवचें. पण खंय वाद संपता वाद मिटोवची तयारी कोणाल्याच की तांचल्याक जर संवाद सादच्या जाल्यार तो हितकारी. आतां हांगा श्लोक 5 म्हळ्यार तुटेवाद संवाद तो हितकारी 108 धोर न्हू 112 थाय 5 श्लोक हा शेवटची ओळ तीच आसा तुटेवाद संवाद तो हितकारी म्हळ्यार वाद कोर न्हय हां आनी वाद खंय संपता की थंय संवाद सूर जाता हें तांणी दिल्या. मिसअंडरस्टँडींग जावन वाद जातात आनी वॉट इज मिसअंडरस्टँडींग पर्सन्स हू डोंट अंडरस्टँड दे मिसअंडरस्टँड. कोणाक कळना न्ही तांगेलेच वाद जातात. कोणा सम कळलेले असतात सिद्ध पुरुषा गेले आमगेले आसा निश्चयाचे ज्ञान ताका सगळें गोत आसता कोणे कितले वाद घालना ती भोंगो म्हणटात तो कल्ले तांत भाग घेना कळ्ळें मागीर ताका बरोबर गोत आसता तो इतले समाधानी आसता. तागेले हात्तां तशें आसता न्ही तामगेले हस्तामलक शिष्य श्री शंकराचार्य आदि शंकराचार्यांगेले तो आमगेले भानव कम्युनिटींतलो तरी शिराली तांगेले देवळांनी आसा तर तो गप्प बसतालो लोक ताका मूर्ख म्हणटाले ताका कल्ले कळना म्हणटाले. शंकराचार्य तांगेले घार आयिल्ले एक म्हणटा हो चल्ल कल्ले उलयनाशिल्लो आनी मस्त जाणांनी तांकां प्रश्न विचारले शंकराचार्यान उत्तर दिली तर तांणी हक्क विचारले की तुका कले विचारचें ना हांवें बाळा म्हण ताका कळ्ळें. तरी सगळे जाण हांसली ताका खंय विचारता तो बुद्ध असो म्हूण पण ताणें सांगलें ना ताका एक ही हॅज गॉट टू से समथींग तरी तुका हें परब्रह्म म्हळ्यार कल्ल म्हूण गोत्त सवय तर तो म्हणालो व्हय आतां हें अनपेक्षीत तो म्हणालो व्हय आपणाक गोत्तस कशी गोत्तस की हातार आवळ दवरल्यारी मगल हातार अशी आवळ आसा न्ही तो म्हाका कशी दिसता की तशी म्हाका हें जग ब्रह्मरूप दिसता असो प्रत्यक्ष
तेमीत म्हाका कोणाले वाद घालका अशें दिसना म्हण तेमीत तागेलें नांव तांणी दवरलें हस्तामलक आनी तो तांगेले 4 शिश्यां पैकी पट्ट शिश्यां पैकी एक शिश्य आनी थंय थावन आमगेले हांगेले म्हळ्यार चित्रापूर सारस्वत आमगेले ती नाळ थंय जोडली गंगा यमुने संगम जालो शंकराचार्यांगेले आनी थावन अद्वैत मतांत अशी ती काणी एकूण कल्ले की वाद कोण घालना संवाद कोण करूं शकता जो ज्ञानी असतो तेमीत आमी सज्जन आमगेले संगतींत रावका भक्तिभाव जागृत करका आनी अशी जागृत करका की आमगेले क्रिया पालटका म्हळ्यार पयलीं आमी कशी आसत दुसऱ्यांक चुकी सत्तरपचे पण आत्ता आमी ते हें करका भक्तिभाव जागृत करका आनी क्रिये विण वाचाळता ते निवारी म्हळ्यार कल्ले बरें कोणाल करका म्हूण दिसलें की नुस्तें बडबड करनासतना तशी करूं लागका कोणाल बरें करूंक यू हॅव टू टेक सर्टन स्टेप्स कोणाक शिकोवका म्हूण दिसलें अरे शिकयात न्ही कोणा बुक्स हाड दिवकात म्हूण दिसलें हाड दियात प्रत्यक्ष कड्डेर म्हणचें हां कोणाक श्लोक शिकोवका म्हूण दिसलें शिकया ती श्लोक ताजे खातीर आमी पयलीं पाठ करता ती आमकां गोतच की ना हो व्हड प्रॉब्लेम आसता मस्त जाणांक आमकांच गोतच ना मुंजींत न्ही भट माम पयलें ते चेरडाल बापसूक गायत्री मंत्र शिकयता आतां कळंत आनी कडेर तो चेरडास सांगता असली अवस्था आसता तशी आमगेल्यान तूं जावं न्ही सनातन धर्म आमगेलो सनातन धर्म की जय आमी नुस्तें हिंदुत्व हिंदुत्व म्हणून फट्टी अभिमान दाखोवच न्ही आमकां गोत्तच का आमी कल्ले सत आमकां तितलो आत्मविश्वास आसका आनी आत्मज्ञान कोण घेतिल्लो आमगेले ऋषी ऋषी मुनीन गेले आमकां हें कल्ले म्हणटा ती हेरिटेज आमकां कल्चर तांगेले आमगेले रक्तान खेळटस त्यामुळे आमी तें मेळोवचें नाकवे आमी अशींच फुकट घालोवचें ना बा तेमी ती वाद करची ना तर संवाद कोर न्हू कोण कोणागेले वाद जातस की तांगेले सगळे मिसअंडरस्टँडींग काडू पळोवंक शक्यतो तें हितकारी जाता आमगेले धर्माच प्रचार आमी वागून करका हें तांणी सांगल्या तरी तो हो श्लोक केलो सदा सर्वदा सज्जनाचे नियोगे क्रिया पालटे भक्तिभावार्थ लागे क्रिये वीण वाचाळता ते निवारी म्हळ्यार निवारण करी वाचाळतेच नुस्तें तुटे वाद थंय संवाद तो हितकारी जय जय रघुवीर समर्थ आतां आमी दासबोधाल्या वळया आमगेले सिद्ध लक्षण थंय येवन पावलें सिद्ध लक्षणां खंय आयिल्लीं मा आमी पळया हां तर पयलें कल सांगिल्लें 16-17 कलकी श्लोक जाल्लेत आमगेले तरी पण परत चिके रिकॅप घेवंक लागतलें घेवया आमी तूं थोडेशें वाचून दाखयता गेलपण समज सांगिल्लें की त्याग करना जाल्यार तो साधक जावचे जायना म्हण तावळी एक श्रोत्यान प्रश्न विचारलो हांगा श्रोता आनी वक्ता हांगेले संवाद आसना संवाद रूप अशें प्रश्न विचारलो की अशी कशी तुमी म्हणटा ती मागीर आमी प्रापंचीक आसत ते आमी कशी त्याग करचो त्याग करनी जाल्यार आमकां साधक जावचें जायना मॅम तर तांणी सांगलें ना त्याग जाले शिवाय साधक जावचें जायना पण तो संवसारिकाल त्याग कशेंच का हें तांणी सांगिल्लें की कल्ले सन्मार्ग तो जीवी धरणे अनमार्गाचा त्याग करणे संसारिका त्याग येणे प्रकारे ऐसा कुबुद्धी त्यागे विण काही सुबुद्धी लागणार नाही वाईट दुसऱ्यांगेल वाईट कायम चुकी सोच्यो हो एक स्वभाव ताजो त्याग केले शिवाय आमकां बुद्धीमार्गाचेर येवचें जायना सुबुद्धी लागना तावळी ते थंय त्याग येता संसारिका त्याग पाही ऐसा असे हां प्रपंची वीट मानिला म्हळ्यार प्रपंचान नाक्क जालेले करता बसची न्ही तांचो मनान विषय त्याग केला मने विषय त्याग केला तरीच पुढे अवलंबिला परमार्थ मार्ग तशी त्याग घडे अभावाचा नास्तिकतेचा त्याग देवाचेर श्रद्धा बसली आमगेली साधक म्हणा कल्ले तो साधन करता कल खातीर ताका कल्लेपणी खंय पुणी वच्चेच न्ही ताका नुस्तें अशी एमलेस फिरना तो वॉन्डरींग म्हणटा ताका लॉयटरींग म्हणटा तशें लॉयटरींग करना तो कल करता खंय निश्चित ताका ध्येय आसा थंय वता थंय परमेश्वर मेळोवचे खातीर वता
तावळ पयले ते साधक आलकल जावंका अभावाचो त्याग जावंकाच न्ही. म्हळ्यार कितलोय तूं पयले नास्तीक आसो, तुका आत्ता त्या नास्तिकतेचो त्याग करका, बरोबर. आणि त्याग घडे संशयाचा, संशय घेऊनच वचिना, कळलं न्हय. त्याग घडे अज्ञानाचा शनै शनै. साधन सुरू करना पण कल हगूर हगूर त्याग जाता, अज्ञान दूर जावच्या लागता. त्यावेळी गुरू गेल्या आम्ही सान्निध्यांतून तो त्याग करता ती ऐसा सूक्ष्म अंतरत्याग उभयास घडे सांग. निस्पृहास बाह्य त्याग विशेष आहे. निस्पृह मनुष्य जो असता ताका बाह्य त्याग विशेष. म्हळ्यार कळ्ळें की जो म्हळ्यार दोन नमुन्याचे, मेनली दोन नमुन्याचे साधक असता ती. ते कशी किंवा ह्या जे मार्गाचेर चलतले थोडे संन्यास घेऊन वचुलेले असता ती, थोडे ज्ञानमार्गाचे असता ती. ते ज्ञानमार्ग म्हळ्यार कळ्ळें थंय तांणी सांगल्या हे व्यतिरेक आणि अन्वय आणि व्यतिरेक म्हणून. अन्वय म्हळ्यार कळ्ळें, अन्वय अन्वय म्हळ्यार सगळें खरें आसा, दिसता तें सगळें खरें जाल्यार तें नश्वर आसा, तें मिथ्या आसा. जाल्यार तांत बशील परमेश्वरूच हें चलयता आसा. तर सगळे कडेन म्हाका परमेश्वर दिसता, सगळे कडेन परमेश्वर दिसता. आनी व्यतिरेक म्हळ्यार कळ्ळें हें फट्टी तें फट्टी, हे पंचमहाभूत म्हळ्यार कळ्ळें ना, तें नाश जाता, हाजो नाश जाता, ताजो नाश जाता, नेती 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 म्हणटच ज्ञानमार्ग कडेन वर्त तें परब्रह्म. आतां इतलो ज्ञानमार्ग आमकां संवसारिकांक फक्त न्ही पचनान पडना, पचनान पडना, वी कॅनॉट डायजेस्ट. जाल्यार हें तर खरें आमकां सगळें दिसता कितले गोमटाई. ती गोमटाई कोणा मीत आयल्या तरी ते परमेश्वरा मीत आयल्या. कसलें एक फूल फुलता, कशें फुलता तें कोणाक विचार न्हू, हांव फुल्ल हें म्हाका कोणें पळयतलें वे म्हूण हें करना. आमी भायर वतना जोर मेकअप बिकअप करून वतात, कल खातीर करता ती. कोणें आमकां पळयतलें ना जाल्यार मेकअप करतलशील की ना, करनाशिल्ली. कोणें पूण आमी पळोवनची आसा ती म्हळ खातीर मेकअप करता ती. फूल तशी न्ही, इट इज नेचर. नेचर होच परमेश्वर आसा. तो कोणागेली वाट पळयना बरें करच्याक. आनी ते गोमटाय ते कडीचे आसा न्ही, बहुदा फूल फुलता ते रात्रीचे, फाल्ल जातना फूल फुलता. कशी कळना कोणाकय कशी फुल्लें म्हणून. म्हळ्यार ते केन्नाय विचारना. आतां हांव म्हगेलें परमळ हें करूं वे फूल फुल्लें की ताजी परमळ येता ती. कितले की पण रान्नांत कितले फुल्ल फुलता ती, कितलें हें जाता. भायर सुद्दां कॉलनी भायर कितली फुल्ल. आतां ते मदें आमगेले लॉकडावन हें तें कोणें भायर वचनाशिल्लीं, तरी फुल्ल फुलची फुलतालीं, वय की न्ही. आनी नेचर म्हळ्यार पान हालची हालता ती, फुल्ल फुलची फुलता ती, पक्षी फिरता ती, सगळें नेचर इट्स व्हेरी व्हेरी एक्टीव. तेका आमकां विचार आमकां दाखोवचे खातीर करना ती कोणेंय. हो परमेश्वर. तर हें सगळें नश्वर आशिल्लें तरके हें नश्वर आसा म्हळ्यार कळ्ळें मागीर तें उत्पन्न जाता. तातूंत फॉर्मेशन फॉर्म जाता वतात, विंगड विंगड स्थित्यंतर येता ती, बदल येता ती, आनी ते एक घडयेक नाश जाता. जाल्यार एक फूल फुलता, फुलून येता फूल बोलले, मी मरणावर हृदय तोलले, नभते नंतर परी निरंतर, गंधित झाली माती अशी पाखरे येती, आणिक स्मृती ठेवूनी जाती, अशी पाखरे येती. जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी अशी आमगेल्या आयुश्यांत पाखरच न्ही मनुष्य सुद्दां येता ती, जी आज आसता ती कडेन सान्न चेडवांक आमी पळयल्लें आसता, ती व्हड जाता ती, प्रौढ जाता ती, म्हानतार जाता ती. आमी म्हानतार जालीं, आमी नंतर मोरून वचची आसा ती. जाल्यार आमगेली स्मृती ठेवूनी जाती खंय. आमगेल उबडासूं आतां फाय मगल देह वचूल तरके मगल स्मृती तुमगेल मनांत कायम उरची नावे. हो देवभाव, हो आस्तिक्य भाव, हो अन्वय की सगळें आस आनी तांत परमेश्वर आसा म्हणून ताका तेज आसा, परमेश्वर आसा म्हणून ते आनंद आसा, परमेश्वर आसा म्हणून तांत सूख आसा, दुख्ख आसा, जे कांय आसा भावन आसा ती. आनी त्यो सच्च भावन आसा ती, भावन सत्य आसा ती.
जरी हें असलें म्हळ्यार जरी ताजो नाश जाता थोड्या वेळा खातीर येता ती, पण ते कलेपुणी दिवन वता ती. फूल फुलता लोकांक ते मात्येक थंय परमळी करून वता तें फूल पारिजातक भोरून भरलेलं असता. दुसरे दिवस फालफाल्यार पळयल्यार तोग्गू सगळं ताजो चड घुमटी फुल्ल पडटा ती. हां, त्या झाडाक कशी दिसता आसतलें वय की न्ही, जाल्यार ती फुल्ल ती त्या मातीक परमळी करून वता ती. इतलें गोमटी फुल्ल, ताजो देंट तांबडो, ते धवी भोव गोमटे आनी क्षणांत सुकून वतात ती फुल्ल, मरगळून वता ती. जाल्यार जितलें आयुश्य तांकां आसली मस्त भोर भोर दिता ती लोकांक. तशी आमी दिवंक आमगेलें आयुश्य नश्वर नश्वर म्हण फुकट घालोवचे खातीर ना तें. तांतू सुद्दां आमी बरें पळोवंक. तर तशी समर्थ सांगता ती की ताजे खातीर कल करका की साधक जावंका, त्याग कल्ल्याच करका, वायट संगतीच त्याग करका. हां, ऐसा सूक्ष्म अंतर त्याग उभयास घडे सांग, निस्पृहास बाह्य त्याग विशेष आहे. म्हळ्यार निस्पृह म्हळ्यार साधारण संन्यास घेऊन आणि वर्तात राबतात न्ही, तांकां सुद्दां उभयास घडे अंतरत्याग. अंतरत्याग म्हळ्यार वेळांत वेळ काडचो तो त्याग, वायट विचार करचे ना तो त्याग. सगळ्याला बरें वागचें, संवसारा खातीर कल्ल वेवस्था. ताकाय देहच न्ही, संन्यासी जालो तरी ताका देहच. तागेलें खाणें पिणें अन्न वस्त्र निवारा हाची सोय करची. भिक्ष मागून का जायना, पोट्टाची वेवस्था करची. हें सगळें ताका सुद्दां लागता. पण तांतू खंयच्यातूय शिरकून पडचें ना, हो सूक्ष्म अंतर त्याग दोगांकय करपा लागता. साधकांक दोन्ही, निस्पृह म्हळ्यार संन्यासी साधकांक, प्रापंचीक साधकांक. जाल्यार निस्पृह म्हळ्यार साधारण संन्यासी वृत्तीचे जावन संवसार सोडून दिला, ताका बाह्य त्याग सुद्दां आसता. म्हळ्यार अमूक कडेन भिक्ष मागूनच जेवचें, तरुतळी वास आनी करतळी हे भिक्षा, तरुतळी वास निवास. तशी एक हाताचे हाजेर कितली भिक्ष मेळटा की तितलीच खातात खंय ते. तशी तशी आमगेले आसना. आमी पोटभर जेवता ती, आनंदांत राबता ती, सगळं करता ती. पण एक दिवस हें मेळ्ळी तें मेळ्ळी म्हूण तक्रार करची ना. तक्रार करची ना. तर कल्ले आसतना तूं करूंक शिकचें. मस्तपंत रांदप व्हरता, दुसरे दिवस खावचें, आवडीन खावचें. ताका कले फंड बिंड घालून आनी ते इम्प्रोवायज करचें आनी खावचें. जाल्यार तक्रार करची ना. तरी संसारिका ठाई ठाई बाह्य त्याग घडे काही, नित्य नेम श्रवण नाही त्यागे विण श्रीराम. कलो तरी त्याग केल्या शिवाय तुमकां श्रवण भक्ती घडतवे. आणि श्रवण भक्ती आणि आत्मनिवेदन भक्ती 9 भक्ती सांगल्या ती. तेवे कोण सांगल्या गोतस की प्रल्हादाने. प्रल्हादाल बापसून हिरण्य कश्यपूने ताका एक फंत आपयलें की तूं स्कुलांत वचून कल करता म्हूण ताका विचारलें, तूं ज्ञान कशी मेळयता. ता वळी तान्ने बापसूक सांगलें हें ज्ञान. श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम आणि अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. हांतुलें श्रवण भक्ती आणि आत्मनिवेदन भक्ती. श्रवण भक्ती म्हणा कल्लें तुम्ही भक्ती मार्गान तुमगेलो प्रवेश जाता. तुम्ही कले आयकनीची, कले वाचनीची, कले गोत्तू ना तुमकां, तावळ तुमकां कल कळटलें. भक्तिभाव म्हळ्यार कसलें म्हूण कळका की तुमकां. आमी मारे आमी आमी हिंदू म्हणून गौजी मारता ती. तुमकां हिंदू धर्म म्हळ्यार कसलें म्हूण गोत्तच जाय. सनातन धर्म म्हळ्यार कसलें गोत्तच जाय. रामायण महाभारत श्रवण करका, बरे गोश्टी आयकूंका, ती संताल्या बैसून साधन कशें करका हें आयकूंका, बरे ग्रंथ गुरुगीतेंत कल सांगल्या त्या बद्दल श्रवण करका, उपासन करका, ध्यान करका, तावळी कळटा. ते कल्ले कळनासतना आनी तें करच्याक कल लागता, वेळ काडका लागता न्ही. वेळ काडका लागता श्रवण करूंक. तर नित्य नेम जर लायलो, हांव नित्य अमूक वेळार म्हगेलो TV चॅनल आसा, ताजे शिवाय म्हाका चैनच पडना, आय एम एडिक्टेड टू दॅट, जाल्यार त्याची वेळार नेमकें हें दासबोदाचें आसा. तर हांव TV पळोवं की दासबोद आयकूं. तर खंयच्याक प्रायोरिटी दिता न्ही, दॅट डिपेंड्स. तुमकां कितली ओढ आसा आनंद यात्रेची तें. मस्त जाणकल म्हणटा ती नाल तरी रेकॉर्ड करतात न्ही गो, नंतर आयकलें जाल्लें. आतां म्हाका TVच चालू आसा म्हळ्यार ताका प्रेफरन्स फर्स्ट. तशी केल्यार कल जाता ताका त्याग म्हणनात.
त्यामित्तान दिसाल्या त्यागे विण श्रवण नाही, नित्य नेम श्रवण नाही त्यागे विण. हां, हो बाह्य त्याग म्हळ्यार प्रपंचान सुद्दां बाह्य त्याग करका लागता. खंय वच्चे येवचें सोंड दिवन करका लागता वय की न्ही. त्यामी फिटली आशंका स्वभावे त्यागे विण साधक नव्हे. पुढे कथेचा अन्वय सावध ऐका श्रीराम. मागा जाले निरूपण साधकाची ओळखण. आता मागशी फंता आम्ही सगळं सांगल्या. आता अशीची लिंक येवंक म्हळ खातीर वाचच्या. मागा जाले निरूपण साधकाची ओळखण. आता सांगिजेल खूण सिद्ध लक्षणाच्या. सिद्ध लक्षणाची कल्ली खूण की आत्मस्वरूपाबद्दल अत्यंत निसंशय ज्ञान हे प्रधान लक्षण सिद्ध लक्षण. कळल्या का? तर निसंशय कशी कल मैं तो वस्तू होऊन ठेला, साधू वस्तू होऊन ठेला, तेव्हा संशय ब्रह्मांडा बाहेरी गेला. निश्चय चळेना ऐसा झाला या नाव सिद्ध. एकलं पाट भोर घेऊन बसला. हां, आणि दुसरं म्हणटा कल रे तू कल जेवणा मेळना वे, तू अशी कल्या जाला. तो दुसरे कले विवंचनेत आसतलो. म्हणटा पोट भरून तृप्तस तावळी तो पोट भरलेलो मनुष्य हाल्या वाद घालतवे. वाद घालची गरज ना. इत्या तो पोट भरून घेऊन बसला. तशी सिद्ध असणे ताका आत्मज्ञान जाल्लेलं असता. आत्म म्हळ्यार कल्ले हें प्रत्यक्ष तोच जाल्लेलं असता. आत्मस्वरूप ताका प्रत्यक्ष अनुभव आयिल्लो असता की तांत कसकसले ताजी लक्षण असत आत्मज्ञानाची. ती सगळी ताज्यांत हळू हळू येत असता ती. आणि ते पळोवन तो एकदम हें जाता. साधू वस्तू होऊन ठेला, संशय ब्रह्मांडा बाहेरी गेला. निश्चय चढेना ऐसा झाला या नाव सिद्ध. हं, बद्धपणाचे अवगुण मुमुक्षुपणी नाही जाण. बद्धशील कशी गोतस ताजो मुमुक्षू जालो म्हळ्यार मोक्षाची इच्छा तरी जाली ताका. आपणाला कले चुकता नाल्यार हो बरी उर्मट बद्ध आशिल्लो. मगलेच सगळें बरोबरी म्हणटलो. आतां ताका कळलें की आपणाला अवगुण आसत हें म्हणून. हें बरोबर न्हय. ते काण घालका ती जाल्यार कशी काडची कळना. सत्संग जायी, गुरू जायी म्हणून तो मस्त रडलो देवा लागीं. सो बद्धपणाचे अवगुण मुमुक्षुपणी नाही जाण. मुमुक्षुपणाचे लक्षण साधकपणी नाही. मुमुक्ष आशिल्ल्या लक्षण रडचे बंद जाता. साधकपण आयले की म्हळ्यार कल जाता गुरू मेळटा. आणि गुरू ताका हाताल्या धरून ताका तयार करता. कुंभारा सारखा गुरु नाही रे जगात. वरी घालितो धपाटा आत आधाराचा हात. वरी घालितो धपाटा आत आधाराचा हात. कुंभारा सारखा गुरु नाही रे जगात. पंढरीनाथ महाराज की जय. तशी कुंभार जो मडकी घडयत की तशी आम्ही घडका. आमकां घडयत कोण? साधका घडयतलो तो गुरू. आणि तेमी मुमुक्षुपणाचे लक्षण रडी किरी 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 करता न्हय म्हणून स्वामीजी केन्ना म्हणटा ती किरी किरी करता म्हणून. तशी किरकिर वता साधक जायना पडे. खरें म्हळ्यार गुरू मेळटा न्ही ताका. आवस मेळटा ताका. आवस मेळटा. आणि साधकासी संदेह वृत्ती तरी त्या साधकाक एकदम श्रद्ध बैसना खंयचेय साधकाक. म्हळ्यार तो मुमुक्षून तो नुकतोच होड जातस मात्र अजून. आणि प्रत्येकाक हांथांक वचका लागता. म्हळ्यार एकदम उपजलेल मनुष्य धांवच्या शकना. ते फक्त हरण आणि वास्त्र मात्र बाल वयर करून धांवतात उपजल भितरी. आवसू पोटांतून आयल की धांवच्या सुरू करतात आंगण बरी. तुम्ही पळयलें आसतलें गांवांत. तशी मनुश्यागल जायना. तर पयलीं अशी लुकलुक दोळे हे उमती सुद्दां पडना. कडेन उमती पडता आणि पोटांत सरच्या लागता. दिमकुल्यान वता, हगूर धरून उबरता, कडेच चलता. तशी हे मुमुक्षूपण साधक जाल्लेलो एकदम सिद्ध जायना बा. तागल मनांत बदल जावंच आसता. अजुनी समज आयनी आसता. ताका संदेह वृत्ती आसता. जाल्यार हे कल म्हणटा ती उपदेशाचे अमृत साधकाक केन्नाय गुरू तेमी गुरूल्या कायम संपर्क दवरता. एक असो तुमकां साधने बद्दल संदेह वृत्ती असो जाल्यार गुरूंचेर विश्वास दवरका. गुरूंचेर विश्वास आणि श्रद्धा दवरका. आणि कसले प्रश्न आयले हांग श्रोता आणि वक्त्यांगल संवाद आसा. श्रोत्यांक नाना नमुने शंक कळयती आणि गुरूंनी बेजार नासतना ताजी उत्तर दिलें. 100 पंतां मुखार इतले अजुनी 50 मात्र जाल्यार 200 समास आसा. तांक तेंच सगळे नमुने क्वेरीज काडून तांनीच उद्भव केले ती तांनीच उत्तर दिलें आमकां कळका म्हणून.
तशी साधकासी संदेह वृत्ती पुढे होत असे निवृत्ती संदेह ना जाता या कारणे निस्संदेह श्रोती साधू ओळखावा. साधू म्हळ्यार कोण आत्मज्ञान जाले सिद्ध तो कशी जाता की निस्संदेह जातो म्हळ्यार ताका शंकाची वर ना ती खंयची शंक हें अशेंच रे तशेंच रे कोण रे तूं हां ते हांणी ते वकूळ खेळटात पळय ते शिराले गांवांत तूं कस्त्वम शूली मृगय भिषजम नीलकंठम प्रिये अहम केकामेकाम कुरु पशुपतीर्नैव दृष्टे विशाणे. तशी पशुपती म्हण की तुका शिंग दिसना ती कस्त्वम शूली हांव शूली पोटा दुखेस रे तुका मृगय भिषजम वच डॉक्टराले वचून वखद घे. नीलकंठम हां तर मोर असले तर केकामेकाम करू केकामेका आवाज करून दाखय पळया मोर असले री म्हणून अशी म्हळ्यार ते गंमत म्हणून सांगल्या. पण तशी कल्ले सांगले तर के साधकाक एक नमण्यार संदेह वृत्ती असता जाल्यार जेन्ना शेवटी तशी नरेंद्रनाथांनी हां रामकृष्ण परमहंसाक विंगड 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 आपणा शंक विचारलो हें अशें जाल्यार कशें जाता कळ्ळें मागीर ते सायन्स ग्रॅज्युएट आशिल्ले सायन्स शिकिल्ले आशिल्ले आनी तांणी मस्त म्हळ्यार विज्ञान हे कल म्हणटात विद्वान मनुष्य म्हळ्यार शिक्कील वाचील विद्वान मनुष्य आनी ताजे अगेन्स्ट बसल्यात ते रामकृष्ण परमहंस अक्षरशत्रू जाल्यार तांगेल जे इन्फॉर्मेशन आसा तें जगदंबेने स्वता तांकां कोण दिलेलें ज्ञान फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन खंय पुस्तकांत वाचिल्लें न्ही जाल्यार अनुभवाचें ज्ञान हां त्या अनुभवा वेल्याने तांणी कलकल क्वेरीज काडली ती ते निवारण करता वचुले एज अ गुरू आनी तरी हागेल संदेह वृत्ती सुट्टनाची म्हणना पण शेवटी तांणी अशी ताका हातार हात दवरलो हातार हात दवर भितर ते स्पर्श जावन भितर कल्ल जावन जगदंबेन जादू केली तांकां सगळें ज्ञान प्रत्यक्ष जालें आनी मागीर कसली संदेह वर न्ही. तशी मुमुक्षू कोण जाता हां बद्धाच मुमुक्षू जाता मुमुक्षू साधक जाता साधकात सिद्ध जाता तो सिद्ध जातना कळटा साधकात सिद्ध जातना गुरू अशें करतात ताका साक्षी भावान पयलीं हाडटा तरी गपकन ताण घेतात हें लास्ट टायम सांगिल्लें हां आनी वचना पड फर्स्ट टायम ते गुरू रूप पळयना पड ते सो साधू जाता तो गुरू एक जाता न्ही गुरू ताका कशी पट्टोळ घेता तावळी म्हाका एक गोमटेच एक म्हळ्यार तुमगो तसो हो जो अनुभव येता न्ही त्या वेळार प्रत्येक प्रेमगितांत सुद्दां एक भक्तिभाव दिसचे लागता. शब्दां वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले हे शब्दांच्या पलीकडले प्रथम तुला पाहिले आणिक घडून ये ते घडले जे घडून ये ते घडले. आता हांगा रामकृष्ण आनी नरेंद्रनाथांगेलें उदाहरण दिलें ताका जेन्ना अशी स्पर्श ज्ञान केल्लें मात्र ताका कल्ल जालें ते रामकृष्ण परमहंस म्हळ्यार तांकां दिशिल्लें तो एक सत्पुरुश असो सज्जन ग्रस्त असो प्रामाणीक असो इतलें तांगेलें तांकां कौतूक दिसतालें ताजे बद्दल. एक पुजारी असो देवागेलो पूज करता म्हळ्यार भटपण करताले ते थंय त्या देवळांत जगदंबे येयले पण ते एक पूज करून अर्चन करून ते आत्मज्ञान मेळयिल्लें ग्रस्त. तर तांणी जेन्ना तांकां आत्मशक्ती प्रदान केली नरेंद्रनाथाक हां तावळ तांकां कशी जालें की शब्द विरून गेले शब्दां वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले तोंड बंद नो शंका कसले संदेह ना प्रत्यक्ष ज्ञान जालें. आनी कड्डेर कल जालें प्रथम तुला पाहियले म्हळ्यार जशी एक लवर आपणा गेल्या फियांसीक पळयत तशी त्या गुरू लागीं पळोवची तांगेली नजर बदलली आनी त्या गुरूंगेलें शरीर नाच दिसलें दिसनी आनी ताचे भितरली गुरुतत्वाची जाण येयली तांकां तें प्रत्यक्ष जालें गुरुतत्व तांगेल्या दोळ्या मुखार हें अशी गुरू न्हय हे गुरू म्हळ्यार नुस्तें व्यक्ती न्हय ही शक्ती आसा त्या शक्तीची जाणीव जाली. प्रथम तुला पाहियले आणिक घडून ये ते घडले जे घडून ये ते घडले.
नवा गीतास मिळाला. त्या गोमटे पद म्हणटाल नरेंद्रनाथ. रामकृष्णान सांगलें चल रे एक भजन म्हण. तें भजन म्हणटा नित्याचेंच भजन. एक नवीन अर्थ तांकां दिसच्या लागलो. कळ्ळें म्हळ्यार गुरुस्वरूप प्रगट जालें. तांगेल मनान जे गुरुस्वरूप प्रगट जालेले तो भाव तांगेल्या भजनांत आयलो. पयलीं या नाशिल्लो तो भाव आयलो. अर्थ नवा गीतास मिळाला, सूर नवा अन छंद निराळा, छंद नवा अन सूर निराळा. त्या दिवशी का प्रथमच माझे सूर सांग अवघडले अवघडले. दोळ्यांतल्यान उदक येता म्हाका. आमकां केन्ना गुरू अनुग्रह दिता ती त्या वेळार अक्षरशा हीच अवस्था जाता की कसले उलोवंक अशें दिसना. नुस्तें गर 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 जें फिरता न्ही ते शक्ती प्रदान करतात, इनिशिएट करतात. ती आमी वीज शी आसता, ती सळसळटा आंगांतून. आनी त्या वेळार आमी खंयचे म्हणटात की खंयचो शब्द खंयचे तांतले पळयले तावळी ते सादे आमगेले गुरू. हां, म्हगेलो तरी गुरू गृहस्थ आशिल्ले, गृहस्थाश्रमी प्रापंचीक, एक रिटायर्ड मनुश्य. जाल्यार तांणी जेन्ना समर्थांगेलो फोटो मुखार बसून म्हाका जप दिलो त्या वेळार कसलें जाल्लें म्हूण कळ्ळी. कसलें जालें म्हूण कळ्ळी जाल्यार प्रत्येक प्रत्येक शब्दाक मगल्या मरा मरा मध्ये राम दिसो आला, सोनी आला आला फुलाचा सुगंधू फळाचा आस्वाद गोड करी. तैसे झाले आज अघटित देवा, आनंदाचा मेवा खाऊ दिला, आनंदाच्या डोही डुबविले मज. हां, आणि केले भिजवून केले ओले चिंब. कड्डेर मनांत येता देवा तुझ मिथेन झाले, तुझे गाणे देवा तूच वदविले, माझे मी म्हणितले कैसे म्हणू रे कैसे म्हणू. हे जेन्ना भाव प्रगट जाता न्ही तावळी तांतुली गंमत खरी ती आसता. हो भाव जेन्ना प्रगट जाता तावळी हांव भक्ती करता म्हूण सांगता लागना. त्या वेळार संदेह रहित ज्ञान निश्चयाचे समाधान, तेच सिद्धाचे लक्षण निश्चय शिके. आता हांगा आमी पयलीं दिलेले की संशय रहित ज्ञान तेच साधूचे लक्षण, सिद्धा आंगी संशयहीन लागेल कैसा. ताका प्रत्यक्ष कळ्ळें, ताका ज्ञानाची जालें आनी तो तांतूंत स्वता तांत इनवॉल्व जालो. तोच जालो तो म्हणना पळय. ताका दुसरें कोणें आनी कले सांगपाचें लागना, गुरूक सुद्दां आनी कले सांगपा लागना. हां, तावळे तांणी कलें आठवते पुनवेच्या रात्री, लक्षदीप विरघळले गात्री. आठवते पुनवेच्या रात्री, लक्षदीप विरघळले गात्री. मिठीत तुझिया, मिठीत तुझिया म्हळ्यार गुरू देहान पटोवन घेना ती. जाल्यार तांगेर जे आत्मतत्व आसता ते गुरू तत्व आसता ते आमकां आपले म्हणटा, आमकां पटोवन घेता, मोग करता. हां, मिठीत तुझिया या विश्वाचे रहस्य मज उलगडले. मस्त सांगेल लोकांनी. हे दिसता ते सगळं प्रकृती आसा, तो आत्म न्हय, ताजे भितर चैतन्य पळया ती अशी तशी मस्त सांगेलें. कसलें कळ नाशिल्लें. जाल्यार त्या गुरुतत्वान एक फन पट्टण घेतलें न्ही आमकां तावळे कळ्ळें जालें मिठीत तुझिया या विश्वाचे रहस्य मज उलगडले. ह्या विश्वाचे रहस्यच कळ्ळें. आत्मतत्व म्हळ्यार कळ्ळें म्हूण म्हळ्यार हांव स्वताची तें जाल्लें न्ही ती, म्हाका तें कळ्ळें. मागीर आनी संदेह खंय ब्रह्मांडा भायर वचून खंय. तशी संशय रहित ज्ञान तेच साधूचे लक्षण, सिद्धा आंगी संशयहीन लागेल कैसा. कर्म मार्ग संशये भरला, साधनी संशये कालवला. हां, ताजी पयल्या मस्त नमुन्या कर्म करताली, ती पुरे कर्म आमगेली संशयानेच भरलेली आसताली. जात की ना, हें बरोबर वे तें बरोबर वे, हाजे पयशे बरोबर सांगल्यात वे, हें म्हारग न्हय वे, अशें सगळें. जाल्यार हांगा कसले पयशेच लागना ती. कळ्ळें ना, फ्री ऑफ चार्ज. चार्ज आसा बा, भयंकर चार्ज आसा का. सगळें आयुश्य खर्च करपा लागता.
तांकां निछावर कोण निमकां लागता तांगेल चरणाची तावळ हें भाग्य मेळटा. एक लक्ष चार्ज, एक लक्ष, लक्ष दिल्यार मात्र लक्षांत राबता. आणि लक्षांत कोणाक लागता की राबता तोच लक्षा पर्यंत पावता. लक्ष म्हळ्यार हांकां न्ही डेस्टिनेशन तें आसा. तरी कर्म मार्ग संशये भरला, साधनी संशये कालवला, सर्वांमध्ये संशय भरला साधकांगेल्या. पण साधू तो निस्संदेह, जेन्ना तो साधू जाता, जेन्ना तो सिद्ध जाता, तो निस्संदेह. ताका कसले संदेह, कसले शंकाची वर ना ती. संशयाचे ज्ञान खोटे, संशयाचे वैराग्य पोरटे, अनाथ. ताका कसले बेसची ना, संशय करता बसचें. हां, कसलें म्हळ्यार अज्ञान न्ही. काळखांतू सर्प म्हूण लेखून भिवन हें केलें. आमगे घर एक खंय किथान मेळ्ळेलें बा रबरी साप असो. कोणाक आंगार किळसून एकदम गौजी. कडे पळयलें तें रबरी. अशी जाल्यार वळवळ करता, खरशें दिसता. तें जर काळखांत दवरलें री, कोणाक पांय पडल्यार कशें जाता, वय की ना. तर संशयाचे भजन वोखटे निर्फळ होय. वोखटे म्हळ्यार वांझ. आमी जोर ताला सुरांतू लयींतू सगळं भोगमट्या आवाजान भजन म्हणलें, एकदम करेक्ट सगळ्यांनी वा 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 म्हणलें जाल्यार खंय की तांचो संशय आशिल्लो. तें जें भजन म्हणलें ताचो अनुभव मेळनाशिल्लो. म्हणना पळय तें कसलें वोखटें म्हळ्यार वांझ. तांतूंत न्हू भाव जन्मा येना. भाव जन्मा येवंक भजनांत. भजनांत भाव आसता. भजनम भक्ती, भक्ती भाव आसता. भजनम भक्ती हां कडे कसलें भागो भक्ती. तांतूं देव म्हळ्यार देवाला एक नातें जोडून हांव तुगेलोच एक अंश हो भाव दवन तें म्हणका. भंजनम भक्ती, वायट विचार सगळे संशय बाजू दवरन भजन म्हणका. आनी हांव फक्त मगल परमेश्वर आसा आनी हांव आसा अशी पळोवन हें करता. निर्फळ होय ना जाल्यार वांझ जाता. तशी गुरुंगेल भजन कशी करता म्हणून तें एक हें आसा. गुरू कशी आसता ती म्हण तें आसा. आतां हांकल जाल्यार व्यर्थ संशयाचा देव, व्यर्थ संशयाचा भाव, व्यर्थ संशयाचा स्वभाव सर्व काही. संशया स्वभाव अशें आसा की प्रत्येकान चुक्कोच सोदच्यो. कोण्णे बरें दिसना ती. सगळ्यांत कल्लेपणी बँगे सोदचे एक संवय आसता मनशाक तशी. आनी तें कलमीत जाता देहबुद्धीनीत जाता. देहबुद्धी जो पर्यंत आमगेले वचना म्हळ्यार देहबुद्धी म्हळ्यार कसलें हांवच अमूक. हांव म्हळ्यार फक्त मगल देह, मगल देह म्हळ्यारच हांव. ताजे भायर म्हाका कसलें गोतना. असलो कोणाक स्वभाव आसता की हां तांकां कसलेंय बरें दिसना. प्रत्येकान संशय दिसता ती. म्हळ्यार म्हाका मगल त्रुटीज म्हाका गोत आसतात, मगल फॉलीज गोत आसता ती. तेमी ती आमकां कोणेय अगदी संशय रहीत साधू आसता म्हळ्यार हाजेर विश्वास बसना. मुख्य म्हळ्यार कोणाकय आत्मज्ञान खरें ज्ञान जाल्लें आसतलें हाजेर मुळान संशय बसना. कसल्या हें विश्वास बसना, श्रद्धा बसना. इत्या म्हळ्यार आमी तशें आसना ती. आमी तशें आसनात जाल्मी ती. आमगेलेच रूप, आमगेले अंतर्मनाचे स्वरुपाची आमी त्या साधूगल दोळ्यांत आमकां दिसता ती कारणी. तेमी आमगेल्यान ज्यो चुक्क आसा ती त्यो तांगेल्यांत आमकां दिसता ती. आनी तांकां नांव दवरक अशें दिसता ती. हो संशयाचो स्वभाव आसा. व्यर्थ संशयाचे व्रत, कसलें व्रत करूं घेतलें हां हे रिपोर्ट करी ते रिपोर्ट करी. कोण संशयाचे व्रत, संशयाचे तीर्थ, तीर्थ घेतना सुद्दां तशीची. व्यर्थ संशयाचा परमार्थ निश्चय विण, कसलें निश्चय जावंका निश्चित गोत्तस का हां तावळी. तेमी देहबुद्धी पील म्हळ्यार संशय. ते देहबुद्धींतल्यान भायर पडटा. आतां आमी मुखार वचा. व्यर्थ संशयाची भक्ती, व्यर्थ संशयाची प्रीती, व्यर्थ संशयाची संगती, संशयो वाढवी. संशयान आनी संशय. ते संशय कल्लोळ म्हणून एक नाटक आशिल्लें. तांतूं प्रत्येक जाण एकमेकांचेर संशय घेता. आनी गंमतीची संशय घेवन 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 कोणाकय खरें म्हणून कल्ल म्हणून गोतना. तशी जाता. ते 4 आंधळ्यांगेली कथ आसता न्ही. ते हस्तेक पळोवन एकलो सांगता ते खांब असो. एकलो म्हणटा बाल पळोवन अयो तें सपूर अशी. एकलो आनीकल म्हणटा एक ताका कान पळयता सूप तें म्हणून अशी. म्हळ्यार कोणाकय खरं हें कल्ल म्हणून कळना. हें संशय. खरें म्हळ्यार अज्ञान. आमगे लिमिटेड नजर. कुटुंब वाडका व्यापक जावंका म्हळ्यार कसलें आमगे नजर प्रगल्भ जावंका हां. तरी चल रहा था गमों का कारवा हां
दुनिया हमेशा जैसी चली जा रही थी, चल रहा था गमों का कारवा, लेकिन श्री गुरु ने ऐसा निहाल कर दिया, एक ही बस नजर मिली, पूरा जहां बदल गया. तशी एक नजर तांणी दिली, त्या नजरेन पुराय संशयच फिटले. व्यर्थ संशयाची पोथी, व्यर्थ संशयाची वित्पत्ती. आज संशयाची पोथी. आता आमी हे गुरुचरित्र आमी कल्ले आमगेले चित्रापूर गुरुचरित्र वाचू बसतात, भोव गमट. तांतू संशय घाले, अयो ही बायल मनुष्य बा, हिन्ने गुरुदास गुरुदास म्हण नांव खरें घेतल्या, अशी नमुन्याचे संशय. बरें तें जालें, ही अक्षर शत्रू खंय, हिन्नेच बरयलें की दुसरें कोणें पुणी बरोवन दिलेलें आसतलें. ही संशयाची पोथी वाचचे, ताच्यान कल्ल उत्पन्न जाता, कल्ल निष्पन्न जाता. तर संशयाची वित्पत्ती, संकट येता ती संशयांत, संशय वाढता आणि व्यर्थ संशयाची गती निश्चय विण. म्हळ्यार तांतू इतलें ज्ञान भरल्या, ते कसले पदरान पडना आमगेल्या, फक्त संशय येवची, तेमी कसले पदरान पडना. वाचून तुमी कितले पारायण न्हय आनी कसले जाय ते करात ती पोथी वाचून, कसले तुमगेल्या वागण्यान फरक पडना. व्यर्थ संशयाचा दक्ष हा भोव अलर्ट असं म्हणून सांगू न्हू, प्रत्येकल्यान गेले अलर्टली चुक सोदता. व्यर्थ संशयाचा पक्ष, व्यर्थ संशयाचा मोक्ष होणार नाही. कोण संशय घेता ताका मोक्ष, तागेलो मोहाच क्षय जातवे, जायना तागेलो मोहाच क्षय. तशी व्यर्थ संशयाचा संत, संत सुद्दां ताजे संशय आयल्यार त्या संताले थंय कसलें मेळना. व्यर्थ संशयाचा पंडित, भोव पंडित म्हणून घेता जाल्यार सगळ्यांतू संशय हाजी कल क्लियर जाता. कोण दुसऱ्यांगेल आमगेल चुकी जर दाखयल्यार आमी तांतू वायट लेखचे ना, उलट ताजे बद्दल वायट दिसता. कसल्याक वायट दिसता गोतस की एक तुमकां गंमत सांगता. स्कुलांतू एक दोग जाण बशिल्ले, परिक्षेक बशिल्ले स्टुडंट्स, कळ्ळें. परीक्षा जायना पण एकलो घार आयलो. मगले सगळे कळ्ळें, मग सगळं बरोबर असं म्हणालो, कल्ल्या वेले न्हय म्हणून. तरी हांव तागल कॉपी केल्लें म्हण तें हागलें, कळ्ळें. तरी तूं कल बरयलें, न्हय तागल कॉपी केलें, तागल न्हय समज जायनी, मागीर तूं कल केल्लें, हांव बरोबर बरयलें, कल्ल्या म्हळें थोडें सोडयलें पण बरोबर केलें अशी. पण तागल एक पेपर पळयता बसलो. आतां परीक्षेचो वेळ 1 तास की 2 तास की कितले ते ठरावीक आसता, ताजे नंतर पेपर काण घेता ती. तावळ शेजार चल्ल्या गेल पेपरान पळोवन तागल चुकी सोदता बसचें, मगल पेपर हांव सोडोवचें केन्ना, हो प्रश्न येत न्ही. तर अख्खा दिवस संशयच घेता बसले थोडे पंडित, दुसऱ्यांगेल चुकी सोदता बसता ती. तावळी आपणे सुधारची केन्ना, आपणागेल चूक केन्ना पळोवचें, हो प्रश्न येताच. तेमी व्यर्थ ते संशय, व्यर्थ संशयाचा बहुश्रुत म्हाका मस्त ज्ञान असं जाल्यार निश्चयूच ना. निश्चय केल्ल्याचो, निश्चयाचे मस्त अर्थ असता ती. निश्चय केले ध्येयाच निश्चय आसका, मगल खंयचे ध्येय तें मुख्य हांव खंयच देव हाच निश्चय आसका. ते मुखावले दशकांत ताजे बद्दल आस मुख्य देव खंयचो म्हण, ताजे बद्दल मगल क्लियर आयडियाज आसका ती. मगल म्हाका ज्ञानाच आत्मविश्वास आसका, हांव जें सांगता असं ताजो म्हाका अनुभव आसका. तरी मात्र तें हें जाता आनी त्या प्रमाण हांवें निश्चित म्हाका खंय पूण वच्चें समज ध्येय खंय वच्चें अशें गोत्तसका. तेमी निश्चय विण सर्व काही, अणुमात्र ते प्रमाण नाही. तें प्रमाण न्हय, निश्चय ना जाल्यार उपयोगू ना, फक्त संशय. आनी संशयाच ज्ञात आस पळय तो निश्चय नात्तील मिती फुकट वता. ताका तो खंय भार सरला म्हणून गोतना, ताका ध्येय कल म्हणून गोतना. खरो देव म्हळ्यार तो कल्ल करताच एक्झॅक्टली ते तागल ताकाच कळना. सगळीं करतात म्हणून आमी करतात अशी, ताज्यान कसलें निष्पन्न जायना. तर तांणी कलसल्या गुरूंक शरण वचका आनी हे सगळे संदेह आसत न्ही तांकां विचारून घेवन तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया संदेह आसूं पुरोती. जाल्यार संदेहाचेर तुमी अविश्वास दाखयाती, जाल्यार गुरूंचेर विश्वास दवरता. गुरूंचेर अविश्वास दाखोवचें ना. हें एक नक्की केल्ल्यार ते सम आमकां मार्ग हाड लायतात. प्रत्येक संदेहाचें निराकरण जाता आनी निश्चय जाता. निश्चय कल्ल करता हांवें तें शिकयता ती. निश्चय विण सर्व काही, अणुमात्र ते प्रमाण नाही. व्यर्थची पडिले प्रवाही संदेहाचे, निश्चय विण जे बोलणे ते अवघेची कंटाळवाणे.
म्हळ्यार नक्की ताका कल उलोवचें आसा. एके कडेन हें करता ती व्याख्यान दिता ती, हां, मूळ सब्जेक्ट बाजूका व्हरता आनी खंयचेय उलयता रावता ती. म्हळ्यार तें कंटाळवाणी जाता. एकल्यान तरी एक मिनिस्टर तुमकां मस्तच सिरियस जाता म्हणून एखादो जोक सांगच्याक म्हाका आवडटा. कळ्ळें? एक हो मिनिस्टरू तांकां ते सेक्रेटरी बरोवन दिता ती भाशण तांगेलें, आनी तांणी वचून नुस्तें वाचचें. कळ्ळें? भाशण बरोवन दिलें. नवीन नवीन मिनिस्टर जाल्लो, पयलेंच भाशण आशिल्लें तें हांवें बरोवन दिलें आनी हांवें वचून वाचलें. तरी ताणें बायलेन याना विचारलें, कशें जालें तुगेलें भाशण, पयलेंच भाशण न्ही. अगो कल करचें, तांणी टॉमेट मारले आनी कलकी अंडी मारली, सगळें केलें. हां, तरी हांवें तेंच चालू केल्लें. मगल हांव पूर्ण शेवट पर्यंत वाचलें म्हण म्हणालें. तरी जाल्यार ते ह्या वेळचे श्रोते न्ही भयंकर वायट आशिल्ले. तांणी कल केलें गो थंय मायकच बंद करून सोडलें आनी उठावन वचुलें मग. तशी कल्ल तुमी उलोवचें आसा थंय गोतना. तावळ बायल म्हणाली, अरे तूं एक बरोवन दिलें पळय, 4 पेजीस आशिल्लीं, हां, ताजे 2 पेजीसाचे कॉपीज तूं घेवनूच उलयलो. तिसरे आनी चवथे पेज हांगाचेच. तर तेंच तूं रिपीट केलेलें मित लोकांक कंटाळो आयलो आसतलो म्हण. तशी बाश्कळ बोली जे वाचाळपणे निरर्थक, कसले तरी उल्लोका उलोवन ताकले अर्थ ना. असो निश्चये विण जे वल्गना, वल्गना म्हळ्यार आत्मवंचना म्हणटा ती, बकवास. ते अवघीच विटंबना. नक्की तुमकां तुमी कल उलयता आसा हाजें ज्ञान जावंका, तावळ मात्र उलोवंका. ते अवघीची विटंबना. संशये काही समाधाना उरी नाही. बरं तुमकां कळना तुमच्या हातान उलोवन घेतना जो उलोवन घेता ताजेर पूर्ण श्रद्धा आसता. तावळी तो गुरू आमच्या हातान उलोवन घेता. भले म्हाका ज्ञान ना, कसलेंच ज्ञान ना, म्हाका अनुभव ना, जाल्यार हे सद्गुरू जाना खातीर आनी मग स्वता खातीर सुद्दां हे दासबोदाच विवेचन करूं कांग बसल्यान ती. तरी करून घेतली तुमी आसा ती. म्हाका काही कळना. हांव मगल बुद्धी मगल वाचा सगळें तुमगे चरणाचेर दवरता आनी तान तूं बैसून तुमी हें कार्य करून घेयाती. तावळी समाधान जाता. म्हणून संदेहरहित ज्ञान, निश्चयाचे समाधान. म्हळ्यार हें निश्चित गुरू करतले हें आमकां खात्री आसता. हें निश्चय जे आसा, ध्येयाचो निश्चय, आत्मज्ञान जाल्लें ताजे बद्दलचे कॉन्फिडन्स. भय म्हाका आत्मज्ञान जाल्लें म्हळ्यार तांकां प्रत्यक्ष अनुभव आयिल्लो आसता. खरो देव म्हळ्यार कोण, देवांतलें देवत्व म्हळ्यार कल्लें, चैतन्य म्हळ्यार कल्लें, हें तांणी प्रत्यक्ष अनुभवलेलें आसता. तेमी जें समाधान जाता न्ही, तें समाधान तेची सिद्धाचे लक्षण निश्चयसी श्रीराम. तव श्रोता करी प्रश्न, तूं तावळडून निश्चय 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 म्हणटा, हें कसलें? हां, पळय श्रोत्यागल प्रश्न कितलो आमगेल मनान तेच प्रश्न येता. तावळडून हांव निश्चय म्हणटा म्हळ्यार एक्झॅक्टली कल्लें. तव श्रोता करी प्रश्न, निश्चय करावा कवण, मुख्य निश्चयाचे लक्षण मज निरोपावे. तुम्ही संशय कल्ले म्हणून सांगले आनी ते निश्चयाविण संशयाचे हें निराकरण जायना म्हणून तें सांगलें. तर निश्चय म्हळ्यार कल्ले नेमकें तें म्हाका निरूपण करपाक. जय जय रघुवीर समर्थ. ऐका निश्चय तो ऐसा कल्ले बद्दल निश्चित ज्ञान. निश्चय म्हळ्यार कळ्ळें निश्चित. हां, चिकित्सा शंकशन. ऐक निश्चय तो ऐसा, मुख्य देव आहे कैसा, नाना देवांचा वळसा करूची नये. मस्त देव प्रत्येक जणाक 7 दिवसाक 7 वारांक 7 देवतांगेले हें आसा. मस्त जाणां अभ्यास आसता प्रत्येक दिवस. हां, हॅपी रविवार म्हणाले, आदित्यागेलो फोटो घालो वॉट्सॅपाचेर. हॅपी सोमवार म्हणाले, ईश्वरागेलो घाले, ईश्वरा देवळांत वचून. हॅपी मंगळवार म्हणाले, गणपती हाजेर गेले ट्यूजडे. हां, कडेरी बुधवार आनी कलकी विष्णू गेले म्हळ्यार रामा गेले. गुरुवार म्हळ्यार गुरूंक गेले. शुक्रवार म्हळ्यार देवी गेले. शनिवार म्हळ्यार मारुती. परत आयलो आयतारू. अशी करून नाना देवतांगेले फोट पेटयता ती. पण तो मुख्य देव तातूंत कोण हें आमी केन्ना तरी विचारलें आमगेल गुरूंक? हां, तर ते सांगता ती, ऐक निश्चय तो ऐसा, मुख्य देव आहे कैसा, नाना देवांचा वळसा करूची नये. आतां एक मनुष्य स्कुलां वचून शिकयता, ताका शिक्षक म्हणटा ती. हें आमगेल गुरू परंपरा चरित्रांत आयल्या.
हां ताका शिक्षक म्हणटात. तो हेडमास्तर जाल्यार ताका सगळे जाणां सर सर म्हणटात. तो घार येना पळय ताका चेडवो बाबा बाबा म्हणटात. आवसू चेडा म्हणटा. हां कशें जल्मा चेडा दणुलवे यो बैस म्हणटा. बायल इतें चिके आयकया म्हूण म्हणटा. आतां इतें हें नांव आसलें तागेलें ना. इतें हें नांव ना. बाबा हें नांव आसलें ना. खंयचें नांव तरी कसलें नांव तागेलें नांव एक विंगड आसता. तशी आमकां ईश्वरो गुरुरात्मेती मूर्ती भेद विभागिनी. तशी ईश्वर गुरु आनी आत्मा हे मूर्ती भेद विभाग विंगविंगड मुर्तींत आशिल्ले तेन्ना देहांत आशिल्ल्या परमात्म्याक आत्म म्हणटात. परमात्म्यागेलो अंश जो आसा ताका आत्म म्हणटात. हां गुरू जावन येता सगळे चराचरान भरलेले ते ईश्वर शक्ती ताका ईश्वर म्हणटात. ताज्याय पेंदिकान आशिल्ल्याक परब्रह्म म्हणटात. परब्रह्मांत न्हू ब्रह्मा विष्णू महेश निर्माण जाले तर ईश्वर तत्व. हां तशी कडेन आमकां कल्ले तांथान बोध घेवच्या कळना मनुश्याक म्हणना पळय त्या ईश्वरानेची गुरु रूप धारण केलें. खरें म्हणजे निर्गुण परमात्मा आमकां खंय दिसना जाल्यार दिसशील सुद्दां आमकां कळना. तो दिसना ती कळचें केलें हांवें. तावळी तोच गुरु रूप घेवन मनुश्यागल रूप येवन चालता बोलता. आनी दुसरें एक ताका कारण आसा. आमकां कले करी म्हूण ईश्वरान जर सांगलें बाळा अशी वागूं नये तुका सांगू कलें तूं हांगा येवन पळय. आतां विठोबान जर कलें सांगलें नामदेवाक तुका सांगू कलें अशी तेमी ती नामदेव सुद्दां तो तक्रार घेवन वचूलेली न्ही. म्हाका कच्चे मडके ठरयले म्हणून रडलो विठ्ठलाले. तावळे विठ्ठलान सांग तुका गुरू ना म्हणून तूं कच्चे मडके कले हांव देव आसत जाल तर के जेनू काम तेनू थाय बिजा करे गोता खाय. तशी कोणाल काम कोणा नेमून दिल्या न्ही नेचर निसर्गान तांनीच तें करका आपण तांतूं हस्तक्षेप करना म्हूण देवान सांगलें. ते गुरू लागींच तूं वचका तावळे तें ज्ञान जाता. तर तें कल्लें म्हळ्यार तो चालतो बोलतो तो वागून आमकां शिकयता. हें विठ्ठल म्हळ्यार एक मुर्तीन तसो तें चैतन्य केन्ना पूण हागल भक्ती भूल न्हू तो सान्न चेरडाक भूल न्हू तो आयलो सगूण साकार जालो जाल्यार तोच तेंच ईश्वर तत्व सगळ्यांत तसो हें कळच्याक ताका गुरू जाय. हां तोच दोळ्यान बसून पळयता कान्नां बसून आयकता जिबेर बसून उलयता. हां तोच हातान स्पर्श करता तोच श्वास घेता तोच परमळ घेता तोच माथ्य चलयता आमगेलें चेतन जावन रक्त भिसरण तोच करता. हें सगळें कळका तशी तोच देव प्रती एकल्यात भरला सचराचर हें कळका जाल्यार गुरू जाय. म्हणून तांणी सांगलें की कल्ल करका आमी निश्चय म्हाका गुरू मेळका म्हणलें. आनी ताले थान कल्ल शिक्का एक ऐक निश्चय तो ऐसा मुख्य देव आहे कैसा. नाना देवाचा वळसा करूची नाही जेणे निर्मिले सचराचर त्याचा करावा विचार शुद्ध विवेके परमेश्वर ओळखावा. विवेक करका परमेश्वर खंयचो. हां जर म्हळ्यार कोणकी विचारलेलें हो मनुष्य पडता मग तागल कल्ल वता भायर म्हूण नचिकेताने यमाक विचारलें. मनुष्य मरता त्या वेळार कसलें तागेल्या आंगांतल्यान भायर वता ताजें ज्ञान म्हाका जाय श्रेयस. तशी शुद्ध विवेके परमेश्वर ओळखावा. खंयचे हातूं तेज वता म्हळ्यार मनुष्य मरता त्या वेळार तातूंत आत्म वता. हां तावळे तें निस्तेज जाता तो आयकना कान नाक सगळें जागेर आसता ती पण तागेले कसले अवयव चलना ती. ताका कोप येना ताका कले जायना केन्नाय कोपिश्ट आशिल्लो हें जालें कळ्ळें ना. तशी तांणी कल सांगलें मुख्य देव तो कवण भक्ताचे कैसे लक्षण असत्य सांडून ओळखणं सत्याची धरावी श्रीराम. आपल्या देवास ओळखावे मग मी कोण हे पहावे संग त्यागून राहावे वस्तुरूप. तोडावा बंधनाचा संशयो करावा मोक्षाचा निश्चयो पहावा भूतांचा अन्वयो वितरिकेसी. वितिरेकेसी म्हळ्यार तावळे सांगिल्लें अन्वय म्हळ्यार सगळें हें आनी सगळे पंच अन्वय म्हळ्यार सगळें भूत आनी आसत तें नश्वर आसत गोत आसत जाल्यार तान तुजें चैतन्य भरलें. हां तें ताका ताजो आनंद आमी घेवंका ताजें माध्यम म्हळ्यार हो निसर्ग. तर निसर्गान तूं हें तत्व भरल्या त्या तत्वा भितर हो निसर्ग जिवंत आसत. हां
मनुष्य जिवंत असं कल्या म्हळ्यार तांतू आत्मतत्व असं ताच जर आमी आनंद घेवका हें मिथ्य आशिल्लें तर तांत एक चैतन्य आसा हें पळयता वचून तें चैतन्य आनंद घेवचो हें अन्वय आनी ज्ञान मार्ग म्हळ्यार कळ्ळें की हें ना तें ना नेती नेती करतच कल्ले वर्त तें परब्रह्म तशी पूर्वपक्षेशी सिद्धांत पहावा प्रकृतीचा अंत मग पावावा निवांत निश्चय देवाचा श्रीराम तरी हांगा तांणी दिल्या देहाचे नियोगे संशयो करी समाधानाचा क्षयो चळो नेदावा निश्चयो आत्मत्वाचा कळवें आत्मत्वाचा निश्चयो चळच्या दिव नये सिद्ध असता आत्मज्ञान संदेह वाढवी देहाभिमान सिद्ध जायना पडे आत्मज्ञान जाता जाल्यार कोणाक आत्मज्ञान जायनी जाल्यार म्हाका जाल्ल्या म्हूण दिसता न्ही ताका देहाच अभिमान आनी ताका संशय दुसऱ्यां बद्दल संशय घेता हो आत्मज्ञान जाला म्हणटा हो कोण भामटो सम अशी कल्या म्हळ्यार ताका स्वताक जायनी ताका देहाभिमान ताज्यान ताका संशय संशय ही वृत्ती संशय हो स्वभाव जाता ह्या कारणे समाधान आत्मनिश्चये राखावे आता टिक्कोन घेवका आत्मज्ञान हें टिक्कोन घेवका आठवता देहबुद्धी उडे विवेकाची शुद्धी या कारणे आत्मबुद्धी सुदृढ करावी त्यांनी ती देह हें साधन असं ही सामुग्री असं ताज्यान आमी कल करका देहबुद्धी म्हळ्यार हांव देहची ह्या देहबुद्धीन कोण वत्ता की ताका विवेक करूंक जायना त्यांनी ती आत्मबुद्धी एक फन मेळलेली सुदृढ दवरका तरी आत्मबुद्धी निश्चयाची निश्चित हांव म्हळ्यार आत्माची तेची दशा मोक्षश्रीची मोक्ष हीची लक्ष्मी असं अहम आत्मा हे कधीची विसरो नये श्रीराम आमी हांगा जी राबया आनी हाजे थोडे वरल्या जाल्यार वेळ जाता आमी वेळ सांबाळका लागता आनी परत थोडशे रिकॅप घेवन आमी हो समास बरा पूर्ण करूया इत्या म्हळ्यार समक कळका कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी तळ जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळ कल्याण करी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी दयाळ कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता कठीण झाल्या कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी बोहरी म्हणकले बॉम्बारची दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् शांति 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 सर्व श्रोते जन हो सर्व भाविक भक्त हो आम्ही हे सिद्ध लक्षणांचे जे विवेचन समर्थांनी करून घेतल्या ते त्याची सद्गुरूच्या चरणांत घालया आणि हे आत्मज्ञान आमकां जाल तितले बेगी जावो आनी टिकोवचें सुद्दां ज्ञान जावो हें आमी तांतल्यागी मागून घेना आमकां होड जावचें ना आमकां सगळ्यांत तूं सान जावन देवा तुगेल्या चरणांत आमकां वीर वचचें ही एक्कीची प्रार्थना
कोर न्हू आमी माझी सगळ्यां खातीर कल्याण मागून घेता मग समर्थांगे चरणांतून ही प्रार्थना दवरता आणि त्या विवेचन पुष्प तांगे चरणाचेर आमी सगळ्यांनी मेळून अर्पण करूया. जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय राम महाबली हनुमान की जय. नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव. सद्गुरु गुरु परंपरा की जय. वय जाल्लें कल्ले आयकना कल्ले कल्ले आयकनी कल्ल्याक अच्छा असं